पणजे स्मार्ट सिटी प्रोजेक्टा खाला लोकांचे सुचोवण्यो घेवंक म्हूण सिटी एडवायझरी फोरम करतले म्हूण पणजेचो आमदार सिद्धार्थ कुंकळयेकार उलयला। अमृत मिशना खाला शाराचे खंय 3 वर्सांचे प्लान अप्रूव्ह जाल्यात। पणजे आदिलशाह पॅलेसी कडेन रोखडेंच स्मार्ट सिटीचे एडमिनिस्ट्रेटिव्ह कामाचें ऑफिस उक्तें करतले। सिटीजन एडवायझरी फोरम आम्ही स्मार्ट सिटींग एक पार्टिसिपेटिव्ह मुवमेंट करपाक सोदता। स्मार्ट सिटी जे इनपुट आसतले ते खंय तरी आमचे नागरिकां कडल्यान येवपाक जाय। आमचे नागरिकांक कितें जाय ते आमी करपाक जाय। हाका लागून एक सिटी एडवायझरी फोरमाचे एक कॉन्स्टिट्यूशन चालू आसा आनी डेफिनेटली एनी सजेशन्स जे खंयच्याय नागरिकाक दिसता की अशें जावचें हे ताणी डेफिनेटली आमकां बरोवचें, आमकां कळोवचें। तुजो मोबायल आसतलो ना स्मार्ट सिटीचो ईमेल आसा ताजेर आमकां अवश्य हे तुमची मोलादीक सजेशनां धाडून दिवची। दुसरे मिशन म्हणटा ते आमचे अमृत मिशन, अटल मिशन फॉर रिज्युवनेशन ऑफ अर्बन एरियाज। आणि ह्या मिशनाच्या मार्फत आमचे 3 वर्साचे प्लॅन अप्रूव्ह जाल्या। म्हणजे फायनान्शियल इयर 15-16 चे 11 प्रोजेक्ट फॉर 59.44 करोड्स, 16-17 चे तसेच 11 प्रोजेक्ट 69.60 करोड्स आणि 17-18 चे 7 प्रोजेक्ट फॉर 80 करोड्स हे आमकां सेंट्रल गव्हर्नमेंटाक सँक्शन मेळ्ळां। ताजे पहिले पावण्याचे 15-16 चे प्रोजेक्टाचे कामय खूबशे चालू आसा पणजेभर। स्मार्ट सिटी खाला 108 कोटी केंद्रा कडल्यान आयल्यात। पणजे स्मार्ट सिटी खातीर एडमिनिस्ट्रेटिव्ह ऑफिस उगडपाचे आसात। आमकां सेंट्रल गव्हर्नमेंटाचे पयलो हिस्सो म्हणजे 108 कोटी आमकां रिलीज जाले आणि स्टेट गव्हर्नमेंटाचे तिजोरीकय आयले। आमचे स्टेट गव्हर्नमेंट ऑल्सो हॅज टेकन the program of smart city Amrut mission very seriously। आमची एक मागणी आशिल्ली की ही जी एसपीवी जाल्या ताका जागो दिवचो ऑपरेट करपाक आणि स्टेट गव्हर्नमेंट हॅज सीन द मेरिट इन दिस and has allotted space at old secretariat आदिलशाहची पॅलेस। हे ओल्ड सेक्रेटरीएट आशिल्लें which is renovated। थंय आमकां एक थोडो पार्ट आमचे स्मार्ट सिटीचे ऑफिस घालपाक दिलां। आमी एडमिनिस्ट्रेटिव्ह ऑफिसा बरोबरच एक सिटीजन फॅसिलिटेशन सेंटरय थंय करपाक सोदता, सो दॅट सिटीजन्स कॅन कम अवेल ऑफ द फॅसिलिटी, गेट ऑल देयर रिकॉर्ड्स, पे टॅक्सीस, एक इजी वन स्टॉप शॉप अशें एक कन्सेप्ट आमचे नागरिकां खातीर आमी थंय करपाक सोदता। प्रुडंटा खातीर व्हिडिओ जर्नलिस्ट निलेश परवार। शेनवारा 29 एप्रिलाक सकाळी 9 ते सांजे 5 मेरेन दक्षिण गोंयांत चडशा वाठारांनी लायट आनी उदकय आसचें ना। लायट नाशिल्ल्यान उदकाची पुरवणूय बंद आसतली। पावसा पयलीं लायटीची मेंटेनन्साची कामां जाग्यार घालूंक वीज खातें त्या दिसा वर्सुकी शटडावन घेता। दक्षिण गोंयांत शेल्डें सब स्टेशनाच्या वाठारांत 29 एप्रिलाक सकाळीं 9 ते सांजे 5 मेरेन शटडावन आसतलो। ताका लागून सांगे, केपें, साश्टी आनी काणकोण तालुक्यांत दीसभर लायट आनी उदकय आसचें ना। On 29th of this month, electricity department has arranged an annual shutdown. As such, we will not be having power supply. However, they have promised us to give alternative power supply from Fonda. But the power supply will be of low voltage and we will not be able to start all the pumps. Hence, water supply will be restricted on 29th of this month. As soon as the power supply resumes, we will be starting our system. Mostly it is expected in the evening time only. Give it break.